गोयच्या मुक्तीची 60 वर्सां, आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय. स्वयंपूर्ण मित्र हाज्या ह्या दिसभराच्या ट्रेनिंग प्रोग्रामाक म्हाका दिसता ICRचे डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार आतांय बी पोट तिडकीन उलयताले. हांव तो उलयता आसतना मुद्दामून आयकतालो की जाका पोट तिडक आसा कितें तरी करीन दिसता, ताका ह्याय राज्यांत कितें तरी करीन दिसता, ताची संकल्पना तांणी तुमच्या समोर मांडली. म्हाका दिसता आमचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग जे सदोदीत स्वयंपूर्ण मित्र हांच्या बरोबर सातत्यान संपर्कान आसात. मिस्टर प्रभू आनी उरलेले ICRचे सगळे सायंटिस्ट म्हज्या बरोबर आशिल्ले म्हणजे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र. कितले जाण पयलेच फावटी ह्या इन्स्टिट्यूशनान पावले हात वयर करा मातशे. ऑलमोस्ट 90% लोक पयलेच फावटी पावल्या, बरोबर काय न्ही? उरलेले पयले फावटी जे पयलीं केन्ना तरी पावल्ले पळय न्ही, ते कित्याक म्हूण आयिल्ले म्हाका कोणी सांगचे? ट्रेनिंगा खातीर आयिल्लो. म्हटल्यार कसली ट्रेनिंगे खातीर? वेगवेगळ्यो, नॉट एग्रीकल्चर. इन्स्टिट्यूशन केन्नाच्यान आसा न्ही सांगलें हांगासर 1976. हांव 1999 पयले फावटी आयिल्लो. हांव गव्हर्मेंट सर्वंटूय नाशिल्लो, बरेच जाणारा तशें समजशात. हांव 1999तल्यान कंटिन्युअसली वेगवेगळे फावटी ह्या इन्स्टिट्यूशनान येत आसा. म्हाका दिसता हांव मेळटा 4th काय 5th डायरेक्टर. वेगवेगळ्या डायरेक्टरांक वेगवेगळे फावटी. आनी फक्त हांवूच येवंक ना, हांव येयल्या उपरांत म्हाका दिसता हांवें ना म्हटलां जाल्यार तरी 1000 भर लोकांक धाडले आसतले आनी हाडले आसतले. धाडलेय बी चल म्हणून आनी हाडलेय बी यो म्हणून. हांव कित्याक सांगता, आमी गोंयांत आसा, राज्यांत आसा, ते प्रमोट करप गरजेचें आसा. आनी जेची गरज आसा ताची प्रत्येक फावटी आमी तेजी गरज करून घेवप हें आमचें काम आसा. आनी तुमी सगळे जाण ज्या पद्दतीत, म्हणजे बरेच जाण आमचे स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करतात, त्यांचो त्याच्या डिपार्टमेंटाचो आनी स्वयंपूर्ण मित्राच्या कामाशी कसलोच संबंध ना. ऑफकोर्स ना. पयर हांव सांग्यार गेल्लो तेच तर म्हाका डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सांतलो मनीस मेळ्ळो. तूंच न्ही? सांग्यार म्हाका सांग्यावेलो स्वयंपूर्ण तूं आशिल्लो, बरोबर. डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सांतलो मनीस आनी तो बाबडो स्वयंपूर्ण मित्र. नांव विसरलो पेरेरा. हांवें कित्याक सांगलें? हांव खरोखरूच सांगता, म्हज्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांचे खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान ताळयो मारात. आपल्या आपणाक ताळयो मारपूय गरजेचें आसा. खरोखरूच सांगता, सगळे जाण खूब बरें काम करतात. आनी तेणी तो ज्या पद्दतीत इंट्रस्ट, कित्याक सांगता हांव, तेणी आयज पर्यंत बाबड्यान आपले बुक्स आनी तो कॅल्क्युलेशन करीतूच आशिल्लो. ताच्या खातीर हें कामूच नवीन आशिल्लें. फिल्डान वचून लोकांक मेळप, लोकांक कडेन उलोवप आनी हें आमचे फिल्ड स्टाफ बाकीचे मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर हांकां म्हणी निदान संवय आशिल्ली. पण तो पयलीच फावटी वता, बट तेकाय इंट्रस्ट क्रिएट जाला. तो शेनवार न्ही, तो आतां आयतारचोय वचपाक लागला. ही इज ऑर्गनायझींग द डिफरंट प्रोग्राम्स. त्या खातीर सांगलें, म्हणजे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंगान तर आमी म्हणटा आमचो दशसूत्री द 10 पॉयंट प्रोग्राम्स. पण हांवें कितलेशेच स्वयंपूर्ण मित्र पळयले ताच्या भायर वचून काम करपाक लागल्या. इनोवेटीव थिंग्स, म्हणजे पयर हांव थिवी मतदारसंघात आशिल्लो. हांवें जस्ट रिव्ह्यू घेतला. हांव ज्या ज्या जाग्यार वता थंय रिव्ह्यू घेता. पण तांच्यांनी जे प्रोग्राम सांगला त्या वेळेला पळयलें, हांव खऱ्या अर्थान सांगता तुमकां, हांवें मुद्दामून म्हटलें हीच ती योग्य वेळ. कित्याक गोंयच्या मुक्तीचे 60वें वर्स आमी मनयता आनी आमकां स्वयंपूर्तेन दिसपाक लागलां की हें गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय. जशें डायरेक्टर प्लॅनिंगान सांगलें, फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा हांवें सगळ्या, म्हणजे खास करून स्वयंपूर्ण मित्रांची ट्रेनिंग जाल्ले तुमकां उलो मारलो की हें गोंय स्वयंपूर्ण करुया. आनी हें गोंय स्वयंपूर्ण करता आसतना फक्त आमी जाका म्हणटा की फायनान्शियल सेक्युरिटी, सोशल सेक्युरिटी, हेल्थ फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, लायट इतकेंच न्ही, हाज्याय भायर वचून आमकां काम करपाक जाय. मागीर एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, डेरी आसतलें, वेगवेगळे. आनी हें खऱ्या अर्थात काम सुरवात जाला. हांव खरोखरूच तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. हांव खूब वेळ उलोवचो ना, पण 1-2-3 गजाली मुद्दामून सांगतलो. ICRचो आयच्या ट्रेनिंगेंतलो तुमकां खरोच फायदो जाला काय ना? फायदो जाला काय जावंक ना? जाला. तेणी हांगासर बटाट रोवपाचें सांगलें तुमकां. पॉसिबल आसा मरे? स्ट्रॉबेरी गोंयांत जावं शकता रे? जाल्या. खंय जाल्यो? सांग्यार जाल्यो, नेत्रावळी जाल्यो.
कोण वचून आयला रे? बरेच जाण गेले म्हणटा. 7-8 कित्याक स्ट्रॉबेरी हाडूंक गेल्ले, पळोवंक गेल्ले काय कित्याक? काय पिकनीक स्पॉट म्हणून गेल्ले? पिकनीक स्पॉट म्हणून गेल्ले. आनी खंय जाले रे? 70 जाल्यो, वाळपयीन जाल्यो. आमकां एक जर 5 वर्सां पयलीं सांगलेलें जाल्यार स्ट्रॉबेरी जातले म्हणून आमकां खरें दिसतलें आसलें? हा, खरें दिसचें नासलें. बरोबर काय न्ही? इट अटल ग्राम योजनेच्या अंतर्गत आमचे थोडेशे ऑफिसर्स जेंच्यांनी ट्रेनिंग घेतली थंय गेले आनी हांगासर प्रॅक्टिकली करपाक सुरवात केले म्हणून स्ट्रॉबेरी जाली. बरोबर मरे? नाजाल्यार स्ट्रॉबेरीचो आमी केन्ना विचारूय करचे नाशिल्ले. म्हणून तो जेन्ना बटाट लावपाक थोड्यांक ते बेश्टे हांसपाक येयलें बटाट जावंक शकतले काय म्हणून. इट इज प्रॅक्टिकली पॉसिबल आसा. म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, जी ट्रेनिंग म्हणजे बऱ्याच जाणां आमकां दिसता की बॅकयार्ड पोल्ट्री, परत आसा तशें पिगरी फार्मिंग. हांवूय बी पयर सरप्रायज थिवी मतदारसंघातल्या जवळपास त्यांनी पिगरी फार्मिंगा खातीर, ते आयज साऊथ गोवा आसा, पिगरी फार्मिंगा खातीर, बॅकयार्ड पोल्ट्री खातीर जवळपास फार्मर्स रेडी केले. हांवें कित्याक सांगता, हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना आमकां लागपी चिकन आसतलें, आमकां लागपी तांतयां आसतलीं, आमकां लागपी मटण आसतलें, आमकां लागपी भाजी आसतली, फळां आसतलीं, फुलां आसतलीं. द क्रोर्स ऑफ रुपीज पर डे, हांव पर मंथ म्हणना, पर डे आमी जे भायर घालता पळय न्ही रे, आमी जे भायल्या राज्यान दिता, तो पर डे भितरले थोडे सुद्दां जरी गोंयकारांक मेळत जाल्यार खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण जावपाक शकतले. ताजो विचार मागीर तो सांगता आसतना ताणें आनी एक गजाल सांगली, इज इट द फर्टायल सॉयल आमच्या कडेन ना तर? इतकी वर्सां नासली. 60 वर्सां पयलीं केन्ना आमी भायले हाडटाले, गोंयान येतलो जाल्यार बिलेत लागताली मरे. बरोबर मरे? इट इज अ पासपोर्ट वीच कॉल्ड द बिलेत गोंयान येवपा खातीर. म्हणजे मुद्दामून कोणाक खबर कोणा कडेन बिलेत आहा जाल्यार म्हाका खबर ना, बट बिलेत इज एन पासपोर्ट एंट्री करपा खातीर लागताली. गोंयांत कांयच येयनाशिल्लें. सगळे गोंयांतले लोक सगळे गोंयानूच जाताले. इंडिपेंडंट जाल्या उपरांत आमी डिपेंडंट जायत गेले. इल्ले 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 करीत सगळेच डिपेंडंट जायत गेले. परत एकदां म्हाका दिसता आमी म्हणजे स्वयंपूर्ण जावपाक सुरवात करपाक जाय. तुमी की पर्सन्स आसात. हांवें सदांच म्हणटा की आमकां लोकांक जागे करपाक जाय, आमकां लोकांक मोटिवेट करपाक जाय. इट इज पॉसिबल. आनी मुद्दामून पळयत जाल्यार ताजे रिजल्ट आमकां मेळपाक लागल्या. खूब कडेन रिजल्ट आमकां बऱ्या पद्दतीचे मेळपाक लागल्या. म्हणजे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसतलें, एग्रीकल्चर आसतलें, वेटरनरी आसतलें, आमकां फॅसिलिटेट करपाची गरज आसा. वेरियस स्किम्स ज्या ज्या आमच्या गोंय सारकिल्ल्या राज्यांतल्यान ज्यो स्किमी आनी येवजण्यो मेळटा त्यो खंयच मेळना. आमकां फक्त कनेक्ट करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता तुमी जर इनिशिएटिव्स घेतली, आमकां ICR हँड होल्डिंग करपा खातीर तयार आसा. आमकां ICR कडल्यान वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग्स तुमी तुमच्या ग्रामपंचायतींतल्यान जे इंटरेस्टेड आसात तांकां तेंच्या कडेन कनेक्ट करून दियात, तेंच्यो विजीट ठरयात. मागीर दे आर रेडी, ते थंय येवपाक तयार आसात, तांकां थंय आफयात. हांव म्हणजे म्हाज्या मतदारसंघात आतां न्ही, हांव मतदारसंघात म्हणटा म्हणजे आतां, बट दे आर कमिंग फ्रॉम सिन्स 2002. आतां तरी हांव आमदार मुख्यमंत्री बीन जालो म्हणून येता, बट 2002तल्यान दे आर विजिटींग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी वेगवेगळ्या प्रोग्रामाक. आनी आमकां सगळ्या जाणांक म्हाका दिसता तुमी जर आफयत जाल्यार ते ना म्हणचे ना. तांचे वेगवेगळे सायंटिस्ट गोंयभर, गोंयांतल्या भायरूय बी कोस्टल स्टेटींनी ते विजीट करता. त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा, स्पेशली कोकोनट प्रोडक्शन, कॅश्यू प्रोडक्शन, ज्याची प्रोडक्टिविटी कमी जावपाक लागलेली आसा. मुद्दामून सांगता, आमी म्हणटा आमची पोटेन्शियल आसात. काजू इम्पोर्ट जावपाक लागलो म्हणून खबर आहा तुमकां? खंयच्यान येता जाणा? साऊथ आफ्रिका. आमी म्हणटा काजू गोंयानूच मेळटा म्हणून. द मॅक्झिमम काजू इम्पोर्ट जावपाक लागलो साऊथ आफ्रिकेच्यान गोंयांत येता. आनी तो पॅकिंग करून आमी गोवा ब्रँड काजू म्हणून विकपाक लागला. थोड्या दिसांनी आमी विसरतले आमचोच काजू आनी तेंचोच काजू आमी विकतले गोंयच्या नांवाचेर. इट इज ट्रू. त्या खातीर आमकां हेजी प्रोडक्टिविटी जर आमी वाडयतले आसत, इन कोकोनट आसतले, कॅश्यू आसतले, पॅडी आसतले, एवरीथींग, आनी इट इज पॉसिबल, जाल्यार आमी फार्मरांक हँड होल्डिंग करचें पडटलें. म्हाका दिसता निश्चितच ICR इन एवरी फिल्ड, सगळ्यात फणस जो आहा पळय न्ही रे, आमी कितल्या मोठ्या प्रमाणात वापरता. सगळ्यात वेस्टेज जर जाता आसत जाल्यार फणसाची. म्हाका दिसता ताचेर फणसाचेर प्रक्रिया जावन
ऑलरेडी म्हणजे नॉट ओन्ली द चिप्स, ताजे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स जे आसा पळय न्हू हे जावपाक सुरवात जाल्या. बट आमी ते लोकां समोर हाडचे पडटले. नवीन नवीन त्यांनी नटमॅगचे सांगले तुमकां उलयता आसतना वेगवेगळ्या पद्दतीचे गजाली सांगल्यो. बट तुमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीचो जो आयडेंटिफाय करप काम तुमचें आसा. तुम्ही जर आयडेंटिफाय करून बाबा हांगा हे प्रोडक्शन आसा, खंयसर कितें थोडे कडेन खंय तरी फिशिकल्चर जावंक शकतले, खंय तरी एग्रीकल्चर जावंक शकतले, खंय तरी हॉर्टिकल्चर जावंक शकतले, खंय तरी फ्लोरिकल्चर जावपाक शकतले, खंय तरी डेरी फार्मिंग प्रमोट जातले, खंय तरी पिगरी जातले, खंय तरी गोट फार्मिंग जातले, खंय तरी बॅकयार्ड पोल्ट्री जातली. सगळीच कडेन सगळें जातलें अशें म्हणना. बट यू पीपल आर द रायट पर्सन ओके टू जज. कितें करपाक जाय, खंय करपाक जाय, कोणा मदीं करपाक जाय, केन्ना करपाक जाय, जाका कसली ट्रेनिंग दिवपाक जाय. आणि ICAR इज रेडी टू गिव ऑल द ट्रेनिंग. हांवें म्हणजे फाटले वर्सभर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रयोग करीत आसा. डेफिनेटली हांव सांगता वेगवेगळ्या पद्दतीचे. हांव व्हर्च्युअली तुमच्या कडेन उलयता आसतना म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना जे तकलेंत येता ताजो नवीन प्रयोग आनी तेजे आमकां प्रॅक्टिकली रिजल्टूय मेळटा, खूब बरे रिजल्ट मेळटा. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा, स्वयंपूर्ण गोंय ही प्रक्रिया आसा. दीस इज नॉट वन प्रोग्राम. म्हाका बरेच जाण विचारता म्हणजे तेज्या अंदर तेज्या कितें मेळटलें काय म्हणून. जाका खबर ना तो विचारता. आमच्या बऱ्याचशा आमदारांक खबर ना. हांव सॉरी टू से दीस. बऱ्याच जाणांक खबर ना. आफयात तांकां तुमी कितें कार्यक्रम करता ते दाखयात तांकां मुद्दामून. कारण हे कळपाचें गरज आसा. तुमी जे जे कार्यक्रम करता ताका पब्लिसिटी घेयात. थंयसरले लोक जितके इन्वॉल्व आसा न्ही लोकांक, आमी जे करता ते लोकांक कळपाक जाय. ते मिडियाक कळपाची गरज आसा. कारण त्या शिवाय त्याची हांव पब्लिसिटी इतक्याच खातीर म्हणटा कारण उरलेले लोक त्या कार्यक्रमा कडेन अट्रॅक्ट जावपाक जाय. उरलेले लोक त्या कार्यक्रमान इन्वॉल्व जावपाक जाय. उरलेल्यांकूय दिसपाक जाय हय बाबा खरेंच हो स्वयंपूर्ण मित्र खूब बरें काम करता, आपुणूय तेज्या कडेन आतां वचपाची गरज आसा. थोडे उरलेले पंच जे अजून पर्यंत येयना पळय ते येतले. म्हणजे विदाऊट गव्हर्मेंट हांवें पळयल्या की थोड्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी सरकाराचो एकूय पयसो खर्च करिनास तर लॅक्स ऑफ थंयसर स्पेंड केले विथ द डिफरंट NGOs. लॅक्स ऑफ रुपीज खर्च केले. हांव हजारांनी सांगना, लाखांनी रुपयाय खर्च केले. हांवें पळयले. इट इज पॉसिबल आसा. म्हाका खबर आसा तुमचे कडेन कॅपॅसिटी आसा आनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम तुमी करता. त्या खातीर हांव चड डिटेलान न वयता म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाक माननीय पंतप्रधानान आपूण उलयता आसतना आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यक्रमाची तोखणाय केली. आनी निश्चितच फुडल्या म्हयन्याभरा भितर केन्ना तरी स्पेशली जशें